गुड मॉर्निंग. सेवा पकवाडा ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम आम्ही हांगासर खासा करून आयोजन केला. ह्या कार्यक्रमाक आमच्यामध्ये असतात आमचे लेबर मिनिस्टर मिस्टर आतानासू मोन्सेरात, चेंबर ऑफ कॉमर्स चेअरपर्सन चेअर मॅडम प्रतिमा धोंड, ताज्या उपरांत ESI आणि EFO आरिफ चव्हाण, डॉक्टर सचिन, रामकृष्ण मीना, ताज्या उपरांत आमचे सेक्रेटरी फॉर द इंडस्ट्रीज अश्विन कुमार आणि राजेश. समोर आशिल्ले सगळे म्हणजे HR हेड ऑफ डिफरंट कंपनीज. पयलीच फावटी गव्हर्मेंट ऑफ गोवात अशा पद्दतीचो हो प्रयोग केला, सो दॅट ऑल HR हेड्स एका जाग्याचेर हाडून पयले फावटी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न जे आमी म्हणटा की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 100% इम्प्लिमेंट गोंयांत कशा पद्दतीन जातली हाजेर फोकस करपा खातीर गव्हर्मेंट फोकस आसा. आनी तेच करपा खातीर आयचो हो टोकन कार्यक्रम. हांव एक सहज म्हाज्या तकलेंतल्यान आयलें की आमी फाटल्या दिसांनी हांव लेबर मिनिस्टरा कडेन उलयतालो की 100% इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. गोंयांत खरेंच अनएम्प्लॉयमेंट आसा काय कितें, काय एके वाटेंतल्यान नोकऱ्यो अवेलेबल आसा आनी लोकांक त्यो नोकऱ्यो घेवपाच्यो ना. हांव आत्तां जस्ट सकाळी फुडें येता आसतना बिचोलेत एक आमी प्लेसमेंट रोजगार मेळा इनॉग्रेट केलो हांवें, आनी 49 इंडस्ट्रीज बिचोलेंतल्या त्या आमच्या स्कुलांत आयल्या आनी 350 जॉब्स इज अवेलेबल. आनी हे हांवें कंपेर करता आसतना सहज सगळ्यांक सांगलें की एम्प्लॉईज नोकरी जाय म्हणून कितले जाण आयल्या तेंच्यांनी म्हटलें हात वयर करा. सगळेच हात वयर आयले, तातूंतल्यान नॉट मोर दॅन 100 म्हणजे 100च्या पेक्षा चड लोकांनी हात वयर करूंक ना. आनी अवेलेबल वेकन्सीज प्रेझेंट इज नॉट लेस दॅन 350 म्हणपा लागले. म्हणजे 350 वेकन्सी आसतना 100च भुरगे येता आनी परत नोकरी ना म्हणटा. आतां नोकऱ्यो तरी कसल्यो जाय लोकांक, हाजेर आमी थोडोसो केलो. मागीर आमी तेंय बी आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत खूब दीस जाले आमी फाटले हांव क्लोजली मॉनिटर करता फाटलीं 3 वर्सां कंटिन्युअसली. वेरियस इंडस्ट्रीज लोकां कडेन उलयता, हांव युनियन्स आनी एसोसिएशन्स तांच्या कडेन उलयता, मजदूर संघाचे हांगासर रिप्रेझेंटेटिव्स आसा, अनएम्प्लॉयड आसा तांच्याय कडेन उलयता. तातूंतल्यान एक सोल्युशन कितें तरी येवपाक जाय. म्हणून तें सोल्युशन जर येयना आसत जाल्यार ह्यो गजाली अश्योच उरतल्यो. एक गजाल म्हाज्या लक्षांत आयली, म्हणजे जे अनलेस एंड अंटील म्हणजे आमी म्हणटा की इंडस्ट्री अकाडेमिया एकी कडेन येयना तेन्ना गॅप जो आसा हो ब्रीज द गॅप जावचें ना. सो दॅट वी डीड डॅट ऑल्सो अवर इंडस्ट्रीज एंड ITI, इंडस्ट्रीज एंड पॉलिटेक्नीक, इंडस्ट्रीज एंड ग्रॅज्युएट कॉलेज हांकां एकी कडेन हाडपाचो प्रयत्न केलो. वॉट टायप ऑफ स्कील मॅन पॉवर इज रिक्वायर्ड फॉर द यू पीपल, that we are ready to do the skilling of the same in our ITI किंवा पॉलिटेक्निक किंवा इंजिनियरिंग. That is already started. For last 1 year we are doing it. नेक्स्ट प्रॉब्लेम कितें आसा, आमचो मायंडसेट जो आसा तो बऱ्याच जाणांक फिक्स जॉब जाय. ओके, फिक्स जॉब जाय. तांचें म्हणणें की प्रायवेटान आमकां फिक्स जॉब मेळना, मदींच कोण काडून उडयतात म्हणून. आवर लेबर डिपार्टमेंट हॅज इंटरवीन की तुमी जर रेग्युलर काम करीत आसत जाल्यार कोण कोणाक काडून उडयना. म्हणजे जे एम्प्लॉईज आसा तांच्याय सायडींतल्यान वेरियस डिफिकल्टीज आसतल्यो किंवा एम्प्लॉयड सायडींतल्यान ते इश्यू आमी रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता एक मायंडसेट जो आसा पळय न्ही गोंयांत वो आतां तयार जावपाक लागला की अनलेस एंड अंटील आमी आमचे आउटपूट दिवचे ना तो पर्यंत एम्प्लॉई जो आसा पळय न्ही, म्हणजे एम्प्लॉयर आहा पळय न्ही, वो एम्प्लॉई कंटिन्यू करूंक शकना. म्हणून हो मायंडसेट चेंज जावपाक लागला. when we have introduced the skilling program introduce केलो and that is going very good now. After 2 years we'll get the result for this skilling program. Second, we have introduced the CM apprenticeship program and after the CM apprenticeship program खूप जणांनी आमी गव्हर्मेंटात फाटल्या वर्सा जर 9,000 हे apprenticeship जॉईन केले आसत. इन प्रायव्हेट सेक्टर more than 8,000 apprenticeship had joined in private sector. That is also one of the good thing. म्हणजेच एक स्किल्ड मॅनपॉवर ही तयार जावपाक लागली आनी एक वर्क कल्चर गोंयांत वाडपाक लागलेलें आसा की हय आतां काम करपाक जाय. आनी प्रायवेट सेक्टरांतली एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सुद्दां वी आर एक्सेप्टिंग इन अवर गव्हर्मेंट फॉर द 2 जॉब, म्हणजे LDC लेवल जॉब आनी MTS लेवल जॉब. हाज्या खातीर एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसा. आनी ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट कोणाची, नॉट ओन्ली फ्रॉम द गव्हर्मेंट
from the private companies also when you are giving whatever the experience certificate जे accepted by the government. म्हणजे उपरांत एक apprenticeshipच्या उपरांत एक परत म्हणजे खूप जण बऱ्या पद्धतीत हे जॉईन जावपाक लागले. आता परत म्हणजे हो गॅप जो आसा हो फिलअप जावपाक लागला. बट जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट दिसता हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतक्या मोठ्या प्रमाणात कित्याक दिसता? आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीच्या वतीन सगळे जाण एम्प्लॉयमेंटात एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड कित्याक करता? आपल्याक फक्त गव्हर्मेंट नोकरी जाय म्हणून. प्रायव्हेट नोकरी जाय म्हणून तो एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करिना. आपल्याक गव्हर्मेंट नोकरी जाय म्हणून थंयसलो फिगर हो 1,10,000 पर्यंत फिगर आमकां दिसता की आपल्याक जाय. ताज्या उपरांत आमी तेजेर स्क्रुटनी करपाक सुरवात केली. आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रॅज्युएशन तो फर्दर एड्युकेशन घेता आसत जाल्यारूय तो एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करता की आपलो नंबर लागचो. बरेच जाण म्हणटा की आपलो गव्हर्मेंटात नंबर लागोंक जाय केन्ना तरी म्हणून तो रजिस्टर्ड करता. द 50% वन वॉज रजिस्टरिंग इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे आर डुईंग द फर्दर एड्युकेशन, दे आर कंटिन्युईंग विथ देअर एड्युकेशन. द सेकंड म्हणजे 30% ऑफ द पीपल दो आर रजिस्टरिंग इन द एम्प्लॉयमेंट बट स्टील दे आर वर्किंग इन द प्रायव्हेट सेक्टर्स. तांचें म्हणणें की प्रायव्हेट सेक्टरान जरी आपूण काम करता आसत जाल्यारूय बी आपल्याक गव्हर्मेंटाची नोकरी जाय म्हणून आमी हांगा कॅन्सल करिना आनी आमीय बी ताजो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीतलें नांव कॅन्सल करिना. हार्डली द 20% ऑफ द पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड. बट ते अनएम्प्लॉयड कित्याक? तांकां कामूच करपाचें ना. म्हाजें तर स्पश्ट म्हणणें आसा. तांकां जर काम करपाचें असलें जाल्यार जॉब अवेलेबल आसा काय ना? तुम्ही सांगा, हांव सांगता न्ही, फुडें बसला त्या प्रेसवाल्याक कळून न्ही. आसा काय ना जॉब अवेलेबल तुमच्या कडेन? हा, येस. दे आर नॉट रेडी टू टेक द चॅलेंज. दे आर नॉट रेडी टू टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटीज वीच आर एट प्रेझेंट अवेलेबल इन द गोय. आणि म्हणून बरेचशे फावटी ते गोंयान म्हणजे आता तर आमच्या वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बी थंयच इंटरव्यू घेवपाक सुरवात केल्या खूप जाणांनी. आणि चुकून त्या खातीर गोंयांत इंटरव्यू घेता थंय सुद्दां फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट द पीपल आर कमिंग हियर, दे आर गिविंग द इंटरव्यूज. आणि आफ्टर ऑल गोंयांतलो कोण तरी येयना जालो आसत जाल्यार तांकां कोणाक तांकां शेवटी भायल्यांक सिलेक्ट करचेच पडटलें. कारण तेचे हे जे आसा पळय कंपनी जर रन जातलो आसत जाल्यार तांकां भायले घेवचेच पडटलें. म्हणून आयच्या दिसा हांव ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान परत गोंयकार भुरग्यांक रिक्वेस्ट करता की दे आर रेडी टू फॅसिलिटेट, दे आर रेडी टू डू द हँड होल्डिंग, जाल्यार आमच्या लोकांनी जॉईन जावपाची गरज आसा. दुसरें इंटेन्शन्स म्हणजे आयचो हो कार्यक्रम हांगासर घेण्या फाटीमागचो जो आसा, द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज लॉन्च द न्यू सेंट्रल लेबर लॉज. आणि त्याच्या बद्दल अवेअरनेस तुमकांय सगळ्यांक जावचो. आणि स्कीम हांव जस्ट म्हणजे लेबर कमिशनराक विचारतालो की हांव येवच्या पयलीं तर म्हणालो पूर्ण प्रेझेंटेशन जालां. त्या प्रेझेंटेशनांतल्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे की आत्तां जे म्हटलें की दर इज इन बजेटरी प्रोविजन ऑफ द मोर दॅन 2 lakhs crores ओवर द 5 years, 4.1 crores ऑफ द यूथ शूड एम्प्लॉय. जाल्यार हाजो एटलिस्ट म्हणजे आमी जेका म्हणटा 0.5% तरी रेशियो जो हो आमच्या खातीर आसतलो ह्या बजेटांतलो. चड म्हणना, 0.5%. that you people should take the initiatives and that 0.5% should pass on to the Goan youth. आणि ते जावपाक जाय म्हणून आयचो अवेअरनेस आशिल्लो. आणि तातूंतल्यान मागीर आमी ऑलरेडी जशें म्हटलां की स्कील डेव्हलपमेंट मिशन आमी ITIंतल्यान सुरवात केला. नॅशनल इंटर्नशीप स्कीम आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टलांतल्यान आवर स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट इज पुशिंग इट. त्या खातीर तुमकां जर फॅसिलिटेट आमच्या कडल्यान कितें करपाक जाय, देर इज एन इन्सेंटिव्स फॉर द एम्प्लॉईज अँड फॉर द एम्प्लॉयर्स. ह्यो दोनूय ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमी करपाक तयार आसा. म्हणजे तर म्हणणें लेबर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो देर अँड आवर स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो देर. म्हणून फॅसिलिटेट करपा खातीर जर तयारी आमच्या कडल्यान सेपरेटली म्हणजे बरेचशे फावटी वॉट एवर द इन्सेंटिव्स इज गेटिंग फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर द एम्प्लॉयर, ओके, तो बरेचशे फावटी तुमी क्लेम करिना. वीच इज एन व्हेरी, तुमकां दिसता की इट इज एन व्हेरी फ्यू अमावंट, आमी कित्याक क्लेम करतो. बट यू कॅन क्लेम दॅट अँड पास ऑन टू अवर एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉईजा खातीर पास ऑन करत ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. म्हणजे आफ्टर ऑल द 4,500 रुपीज एडिशनल स्टायफंड यू आर गेटिंग फॉर तुमकां गावता तो पास ऑन करात. हांव आतां जस्ट पळयतालो की इनिशियली म्हणजे इन्सेंटिव्स फॉर द फर्स्ट टायम एम्प्लॉईज हाच्या खातीर 15,000 रुपया 2 इन्स्टॉलमेंटांनी द फर्स्ट टायम एम्प्लॉईज फॉर न्यू हेका पास ऑन करपाक मेळटा. आणि ते जर आमी केले आसत जाल्यार गोंयांतल्या ईच अँड एवरी जो फर्स्ट टायम जॉईन जाता तांकां 15,000 रुपया आमी डायरेक्टली पास ऑन करपाक शकतले. But incentives to the employers, it is up to 3,000 rupees per month for the new employees who are added for next another 2 to 4 years. हाज्या खातीर जो आसा हो तुम्ही सगळ्यांनी त्याचो बेनिफिट घेवचो. तुमकां हांव परत म्हणटा तशें तुमकां इट इज नथींग.
फॉर यू पीपल, पास ऑन टू देम, हो तुम्ही पास ऑन करचो, जेणे करून आमचे गोंयांतले जे भुरगे फर्स्ट टायम जे जॉईन जाता फुडें बेटर वे फॉर देर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स देल गो समवेअर एल्स, बट हे जॉईन करप गरजेचें आसा. फॉर EPF अँड PF दे ऑल आर हियर. म्हणजे गोंयांत आमी आतां जस्ट एक बेजीक रिसर्च केल्या उपरांत म्हणजे आमच्या लेबर डिपार्टमेंटात जे लक्षात आयलें, तर the EPF contributing establishment is 3,153 establishments are there in the state of Goa. At present registrations जे झाला 533 रजिस्टर्ड ॲट प्रेझेंट. उरलेल्या सगळ्यांनी जर रजिस्टर्ड केले आणि नवीन एम्प्लॉईजांक जर तुम्ही जॉईन करून घेवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार आमी जशें म्हणटा की तुमी थोडोसो घेयात एफर्ट्स की तांकां स्कील करपाचें. आणि जेन्ना आमी 533 म्हणटा न्ही 3,153 10 भुरग्यांक जरी जॉईन केले आसत जाल्यार ताचो फिगर कितल्याचेर वयतलो तो लक्षात घेयात. आणि हार्डली म्हणजे म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की गोंयांतल्या म्हणजे रुरल भागातल्या युथाक अशा पद्दतीन थोडोसो स्कील करपाक जाय जाल्यार वी आर रेडी टू डू द स्किल्स फॉर द शॉर्ट टर्म ऑल्सो. म्हणजे वी आर हॅव्हिंग अवर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन कॉर्पोरेशन अवर अंडर स्किल डेव्हलपमेंट. तुम्ही सजेस्ट करात की हांकां तुम्ही सिंपल म्हणजे तुम्ही पॅकिंग स्किल, ट्रेनिंग स्किल, कसलीय स्किल्स 3 महिन्याचो स्किल कोर्स दिया म्हणून सांगा. वी आर रेडी टू डू दॅट स्किलिंग. इन युअर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन्स ज्या जाग्याचेर तुमची इंडस्ट्री आसा थंयसरूय स्किलिंग करपाक जाय आसत जाल्यारूय आमी रेडी आसा. आमचे ट्रेनींग इवन दो तुमचेच जर स्किल इन्स्ट्रक्टर आसात तांकां घेवनूय बी आमी स्किलिंग करपाक जाय, आमी रेडी आसा. इफ तांकां स्किलिंग सर्टिफिकेट्स दिवपाक जाय आसत फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सायड, वी आर रेडी टू गिव्ह द स्किलिंग सर्टिफिकेट ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस ऑल्सो. म्हणून म्हटल्यार आमी ते स्किल करपा खातीर तयार आसा. तुम्ही जर 3,153 या 100% लोकांनी ह्या जर स्किमीचो म्हणजे बेनिफिट्स घेवपा खातीर रजिस्टर्ड केले आनी बेनिफीट घेतलो आसत जाल्यार जो उरलेलो अनएम्प्लॉयमेंटाच्या बद्दल जे आमी उलयता तोय अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांतलो कंप्लिटली सोंपतलो, कंप्लिटली कमी जातलो. 100% जाका आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग म्हणटा ताजेर आमी फोकस करपाक शकतले आणि ते करचे आणि ताज्या बद्दल अवेरनेस जावचो म्हणून हो आयचो आउटरीच प्रोग्राम आशिल्लो. हाजें इंटेन्शन इतकेंच आशिल्लें की अशा पद्दतीचो प्रोग्राम्स केन्नाच आमी इनिशिएटीव्ह घेवंक ना. फर्स्ट टायम आनी दिस इज स्पेशली म्हणजे गोंयांतलो एक स्किल मॅनपॉवर तयार जावचो. 100% रीच ऑफ द प्रधानमंत्री विकसीत भारत रोजगार योजना हाजें 100% इम्प्लिमेंटेशन जावचें. आमी जाका म्हणटा की प्रमोशन ऑफ द स्कीम फॉर अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो स्कीम EPF आनी EPFO ह्या दोनूय स्किमीचे प्रमोशन जावचें हाज्या खातीर हो प्रोग्राम आशिल्लो. आमी अवेरनेस अबाउट द कोड ऑन द वेजीस ऑफ 2019 which ensure the minimum wages and timely payment for all the workers across the organized and unorganized sectors. The code on social security 2020 expand EPFO and ESI's gratuity and maternity benefit to cover the GIG workers, platform workers and self-employed individuals. Third one is that the occupational safety, health and working condition code 2020 sets the uniform standard for the workplace safety, health and wellness and welfare across the sector. And fourth one, the industrial relation code 2020 promotes the harmonious employer-employee relationship, balance the industry flexibility with the worker rights and streamline dispute resolutions. श्रमेव जयंती ही जी स्कीम ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जी लॉन्च केला ताचो ईच अँड एवरी बारीक सेक्टर आमच्या सगळ्या एम्प्लॉईजांक जर ताचो बेनिफीट मेळपाक शकले जाल्यार तुमीच तो दिवपाक शकता. इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे आमकां खंयसरूच म्हणलें ना की आमचे लेबर इन्स्पेक्टर येतले आनी तुमकां बारीक सारीक त्यो गजाली विचारतले करतले ना. तुमी स्वताहून इनिशिएटीव्ह घेवपाक जाय आनी स्वताहून त्या खातीर म्हटलें हांवें तुमकां वी आर रेडी. तुमी खंयसरूय सांगात, केन्नाय सांगात. इवन दो आमच्या लेबर इन्स्पेक्टरा कडल्यान जर प्रॉब्लेम कितें आसत जाल्यार तोय तुमी आमकां सांगात. दॅट ऑल्सो वी आर रेडी टू रिजॉल्व. आवर लेबर कमिशनर अँड सेक्रेटरी इज हियर. इन रायटिंगान दियात, तुमकां परत प्रॉब्लेम जावचो ना हें हांव पळयतां. हांव परत एकदां सांगता. दॅट इज वाय म्हणजे बरेच जाण एकदां कानान उलयतात म्हणटात, बोल्डली उलयात, कांयच हरकत ना. त्या खातीर तुमकां अजून जर तुमची सजेशन्स आसत किंवा आमच्या इधर लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत इफ समथिंग मेजर labor, if not only the labor department, my factories and boilers department is there, my fire and safety department is there, any other department अजूनही बी तुमकां दिसता आसत जाल्यार आमी मेजर रिफॉर्म कितें तरी घडोवन हाडपाक जाय बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, यू कॅन सजेस्ट ॲट एनी टायम. यू कॅन
आज सुद्धा तुम्ही वयता आसतना रायटिंगान बरोवन दियात, म्हणजे इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे करपा खातीर अंडर माय चेअरमॅनशीप वी आर नोटिफाईंग द न्यू कमिटी. ती नोटिफाय करता. टायम टू टायम इंडस्ट्रीचे डिस्प्यूट आनी इंडस्ट्रीचे प्रॉब्लेम रिझॉल्व करपा खातीर आमी घेतल्या. बट एक गजाल तुमच्या कडल्यान, म्हणजे आमी जे मुद्दामून म्हणटा की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणात की मोर दॅन 4 crores ऑफ द यूथ एका स्किल्ड करपा खातीर, एका एम्पावर्ड करपा खातीर जो हेल्प तुमच्या कडल्यान जाय, म्हणजे गोंय हे खूप बारीक राज्य आणि ताच्या खातीर हांवें म्हटलें की जर 2 लाख करोड थंय म्हटलें आसत जाल्यार तेजो 0.5% सुद्दां आमी जर बेनिफीट दिवपाक, 5%य म्हणना, 0.5%, 1% बीन जातलो तो, तितको जरी बेनिफीट दिवपाचो आमी प्रयत्न जर केलो आसत आणि तुमी तो बेनिफीट घेवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार नक्कीच म्हणजे आमी सेवा पखवाड्याच्या निमित्तान डिफरंट प्रोग्राम्स ऑर्गनायज केल्या. बट नो वन हॅज थॉट अबाउट दीस टायप ऑफ प्रोग्राम्स. म्हाका दिसना कोणी विचार केला आसतलो खंयच्या स्टेटीत. बट बिकॉज ऑफ फॉर द यूथ आणि यूथ एम्पावर जावपाक जाय म्हणून आमी हो प्रोग्राम जो आसा पळय न्ही हो केला. आनी दीस वील बी द लॉंग लास्टींग, फुडले 1 वर्सभर हे इंटरॅक्शन कंटिन्युअस उरूं न्ही. म्हाका दिसता चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑल्सो शूड टेक द इनिशिएटिव्स. अशा पद्दतीची तुमची वेगवेगळी एसोसिएशन्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन्स आसा. अवघे जरी आज 150-200 मोजकेच इंडस्ट्रियलिस्ट जर हांगा आयले आसत, इन युअर इंडस्ट्री एसोसिएशन्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, MSME एसोसिएशन्स, या सगळ्या एसोसिएशनांनी इनिशिएटिव्ह घेवची आणि हांवें सांगिल्ले कोड्स आणि PM विकसित भारत रोजगार योजना, EPFO आणि ESIs हांच्यो सगळ्यो स्किमी सगळ्या पर्यंत दिवपाचो. खुबशे फावटी म्हणजे ल्हान ल्हान हांकां हाचो बेनिफिट्स चड मेळूं शकता. म्हणून हांवें म्हटलां की आमी थोड्या दिसाच्या भितर इट इज एन हाफ टिकेट फॉर द वुमन हू आर वर्किंग इन द प्रायवेट सेक्टर्स लॉन्च करपाचें आसा ऑलरेडी. म्हाका दिसता आमच्या कदंबान लॉन्च केल्याय बी दिसता, म्हाका सारकें याद ना, रिव्ह्यू घेवपाक पावूंक ना. प्रायवेट सेक्टरात जितकी जाणां लेडीज काम करता ताच्या खातीर हाफ टिकेट सिस्टम आमच्या कदंबातल्यान आमी लॉन्च करपाचें आसा. सो दॅट इट वील बेनिफीट फॉर देम. चडांत चड वुमन एम्पावरमेंट जावचें. ओके, ताज्या खातीर सरकाराचोय प्रयत्न आसा. बाकीचे सगळे रेस्टॉल तुमचे इश्यूज म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशना पासून तुमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द इंडस्ट्री, वी आर टायम टू टायम our IDC chairman also and our industries, they are taking the initiatives. But labor सायडींतल्यान जर कितें आसत जाल्यार तुमी ते इनिशिएटिव्ह घेवन आतांय सांगपाक हरकत ना. म्हाका जस्ट उलयता आसतना तेणी आतांच म्हाका सांगतालो की काही क्वेश्चन्स तुमी घेवपाक सोदता म्हणून आमी आसतना, बट ते हांव आन्सर करच्या पेक्षा माय EPFO देल आन्सर बेटर, माय लेबर कमिशनर आनी येते. बट एनी हांव तुमी विचारपाक काय हरकत ना. लास्ट वता आसतना म्हणजे म्हाका दिसता आमी युनिवर्सल सोशल सेक्युरिटी कवरेज इन गोवा एव्हरी वर्कर अंडर द EPFO आणि ESI येवपाक जाय. ताच्या खातीर हे करचें. फॉर्मलायझेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द टुरिझम, हॉस्पिटॅलिटी, कन्स्ट्रक्शन एंड GIG प्लॅटफॉर्म हाजेर आमकां फोकस करपाक जाय. सेफ वर्क प्लेस विथ अ मॉडर्न ऑक्युपेशनल हेल्थ स्टँडर्ड आसपाची गरज आसा. स्किल ड्रिवन ग्रोथ हाजेर आमी फोकस करप हे गरजेचें आसा. तुमी सगळे जाण हाजेर फोकस करतले हाजी हांव खात्री बाळगितां. आणि नक्कीच हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना मेजर रोल नेशन बिल्डरचो कोण प्ले करतले आसत जाल्यार दॅट यू पीपल विल टेक द मेजर रोल इन द विकसित भारत 2047, विकसित गोवा 2037. इतकेंच तुमच्या लागीं मागता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.